हांगासर सद्या असो इन्सिडंट एक एक्सिडंट जाल्लो आसा की दोन गायी खंय तरी दोन गायी आसल्यो त्यो रस्तो क्रॉस करतना खंय तरी तांच्या मदीं फायट खंय जाल्ली आनी सायडीक जे एक नाल्ला जो गटार आहा त्या गटारान खंय तरी ती झगडटा भितर ट्रॅप जावन पडली. पूण ट्रॅप जावन पडले म्हणल्यार सायडीक जो नाला गटर आहा पळय तो सगळे खाजकट आहा आनी ओपन आहा त्या कारणाक लागून सारके ती गाय जी आसा ती भितर खंय तरी शिरकाल्ली गेली आनी तेजे पाय जे आसा ते खंय तरी इंजर्ड जाल्ले आसा आनी खंय तरी अशें दिसल्या कारणान खंय तरी फ्रॅक्चरूय जाल्ले आसा. गटारान पडली. इमिजिएटली हांवें सेक्टर नायक फोन केलो आनी मागीर आमचे फायर टीम घेवन आयलो आनी प्रयत्न खूब केले आनी गुड लक म्हणपाचे तेन्नाच एक JCB आयली आनी त्या ड्रायव्हरान स्वता आमी रिक्वेस्ट केन्ना फुडें फायर सर्वीस JCBच्या जे माध्यमांतून आमी लिफ्ट करून ताका वयर काडलें. पूण व्हेरी डिफिकल्ट आसलें तांकां खरेंच सांगपाचें म्हणजे कितें जाणां अशें आसलो की सारके ते दोन दरी भितर ते शिरकाल्ली गाय. डज नॉट इजी टू टेक इट आउट. तरी कितली वरां शिरकाल्ली आसली? आतां तांकां मोर दॅन 1-1.5 वर तांकां हे सगळें ऑपरेशन करचें पडलें. मागीर JCB आयले तेन्ना मातसो आनी तांकां फायर सर्विसांक एक सपोर्ट मेळ्ळो हेल्पिंग नाव शी इज बेटर. पूण आमी आतां एनिमल रेस्क्यू तांकां आपयल्ले आसा ते येता. म्हाका दिसता ताका लेफ्ट लेग इंजरी आसा फायन पूण इंजरी आसा तेजे इमिजिएटली तेजी फर्दर ट्रिटमेंट जावंक जाय ती आमी करून घेतले. गायी जी आसा रस्त्यार भोंवता आनी मालक जेन्ना पळय कितें जालें की येवपाक पळयना न्ही. आतां आमी वी आर हियर टू गिव अ फर्स्ट एड आय मीन इमिजिएट असिस्टंट. आतां तशी पळोवंक जाल्यार प्रत्येक गायचे ओनर कोण आहा तेजी जबाबदारी आसा. पूण ते घेवपाक पळयना. घेवंक जाय अशें आमी सदांच म्हणटा घेवंक जाय. कोणाक घेवंक जायना जाल्यार वॉट एवर रिजन तांच्यांनी गोशाळा बी आसा थंय व्हरून आपले गोरवां दिवपाक बी जाय. हे जे ओपन खोळ्यो बी आसा पळय त्यो एक्चुअली बंद करपाक जाय. हे जनावरांक न्ही हे सगळ्या आख्या मनशांक पसून डेंजरस आसा. त्यामुळे म्युन्सिपालिटीनी एक्शन घेवंक जाय की हे बेगीनच्या बेगीन हे खंयो रिपेर करूंक जाय कवर करूंक जाय. आतां कितें फुडें आतां कितें खंय व्हरपाचें मार्गाचेर? आतां ते गौशाळा आमी धाडटा. आतां पळय 3 गौशाळा ऑप्शन आसा पळय कितें गाडी पयली येता पळय तांकां धाडटले. ओके सद्या ओके आहा ती? आतां ओके आसा. मातसो फाटलो पांय दुखवलो दिसता फ्रॅक्चर दिसना तरी पळय डॉक्टर कोण सांगतलो कितें जालें तें. गाय जी आसा इंजर्ड जाल्ली आसा नेमकी कितें डिटेल आहा ह्या गायचे बद्दल? आमकां एक इन्फॉर्मेशन सागर आवळकर म्हाका फोन केलो गाय ही गटरान म्हणजे तेंची हातून पडली म्हणून नीड ऑफ हेल्प. सो इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो आमची गाडी MRT1 G2900. इमिडिएटली आमी स्पॉटार पावले. स्पॉटार पावतकच जर पळयता जाल्यार ते गटार सारको नॅरो हात सुद्दां घालतलो पूण सो डिफिकल्ट. मॅन्युअली थंय काडपाक म्हळ्यार खूब डिफिकल्ट आशिल्ली. फॉर्च्युनेटली आमकां हेल्प जाय आशिल्लो मशीन काय दिसलो. सडनली JCB पास जाताले सो ताका आमी इन्फॉर्म केली. तेंचो हेल्प घेतलो. लोकल बॉडी आशिल्ली तेंचो हेल्प घेतलो आनी सेफली आमी ते गायक रेल्वे भायर व्हरूंक शकले. जाल्यार कितलो वेळ ही ट्रॅप जावन भितर उरली ती? 1 वराचो आमकां मुवमेंट घेवलो कारण JCBचें काम करचें पडलें कारण ती डॅमेज जावंक जायना. जाता तितली तिका आमकां सेफली काडपाक जाय. कितें गटराचे खुजीक शिरकाल्ली भितर? भितर सारकी ट्रॅप जाली. सारकी ट्रॅप म्हणजे तिचे पांय दोनूय स्लॅब जाल्ले. फुडले पांय एक पांय वयर एक पांय सारके तिच्या पोटा परा उठलो जाल्यार तिका चान्सीस कांयच ना. पण कितें कळला सर खंयची कोणाची गाय ती ओनर? कोण तितून कळांक ना. सो आमी ताका कोण मेडिकल ट्रिटमेंटाक लागून गोशाळेक इन्फॉर्म केल्लें हांव. सो ती येतली एक थोड्याच वेळान आमी रिसीव करता.